सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव बालू म्हूण सांगून म्हाका पोराचें कामती मामा म्हूण आपयता ती. हांव एक कॉलेजांचो टिचर. आतां कोरोना निमित्त म्हाका ऑनलायन क्लास करच्याक आसता. कसो करचें म्हगेलें हाणें बरो. हे वय गो हांगा गा तुमकां हांव तशेंच म्हगेल्या बायलेल वाग्याक इंट्रोडक्शन करता. तिगेलें नांव पत्तोळी माई म्हूण सांगून. म्हाका आपयलो तुमी. हांव फोनान तो बिजी आसा. तुमीच कसं म्हूण इंट्रोडक्शन कोण दिया. आस माराती म्हाका आतां क्लासाक टायम जालें. आज सोमार न्हू. हांव क्लास करचो वता. बाय. जायत तुमी आनी तुमगेले ऑनलायन क्लास कसा म्हूण धाडूंक या. कसा ऑनलायन क्लास की सगळो दिवस ते एका कंप्युटर म्हूण ताजेर बसचे आनी एकल्यान पिशे म्हणचे उलोवंक घेवचे. कसं म्हणून अर्थ जायना. Hello students. Am I audible? Am I visible? Someone please speak up. Yes, I will take your attendance now. कोण पण अनम्यूट करून उलया मारा ताकडे. Am I visible? Am I audible? तुम्ही क्लास करचे पशी चढ एम आय विजिबल एम आय ऑडिबल म्हणजे जाता. कसं क्लास करता की ए तू तुगेलें काम करून घे गा. तू कॅम्पर अर्थ देना. Good morning students. Today is Tuesday, so let us begin our class. I will take your attendance now. Before I take my attendance, I would like to know, am I visible? Am I audible? Hey, Pai Mom, what is the matter, man? Why are you making so much noise in the class? So, students, I was talking about matter. Matter is something which occupies space and has mass. With this, I come to the end of today's class. Thank you. So, good morning to one and all. So, today is Saturday. Welcome for the class. Am I visible? Am I audible? Rohan, are you there? Can you hear me, Rohan? Hey, Chardu, kasa te kulle nanti. Chat box antore kasane message gal nanti. Unmute korne nore ulle nanti. Maka aikatas ki na ki munore kalna. Yes, Rohan, I am speaking to you. Can you hear me? Okay, students, I will continue with the class. We have been discussing about matter. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. And the 4th state of matter is plasma. Am I audible now? Am I visible? Am I visible? Am I audible? तुमगेल हे ऑनलाईन क्लास अंतू म्हाका रात सगळं नीट ना. डोळ पुरा सुजून गेला. आधी संडे न्हू. आधी कसं ना एम आय विजिबल एम आय ऑडिबल म्हणजे फस्ट वस्तू न्हू हे टाई आणि काढायचे. कसं ना उत्तर हे नुतर अंदाज करत पळयता. ओ आज संडे वे कसा करची माराती वर्षिक अभ्यास बदल जाऊन गेला.